नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। चलयेच्या सादुरतायेक लागून 3 ल्हान चलयो वाचल्यो। गुंडांच्या तावडेंतल्यान 5 जाणांनी ल्हान भुरग्यांक टॉयलेटीन बंद करून अत्याचार करपाचो केलो यत्न। आक्षेची घडणूक। काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी प्रताप सिंह राणेक लोकसभा वेंचणुकेची उत्तर गोंया खातीर आयिल्ली ऑफर। राणेन प्रस्ताव न्हयकारलो। राणे म्हणटा सध्या गोंयांतच रावंक जाय। लुसोफोनिया खेळांचो फुडार आता एकोलॉपच्या हातांत। साधन सुविधा उबारपाक कळाव जाल्ल्यान थारायल्ले वेळार खेळ सुरू जावपा विशीं दुबाव। माटोळेक लागपी सामानान भरला बाजार, पूण प्रेस कमी आसूनय खणबंदीक लागून अंदू लोक चड खरेदी करनात, विक्रेत्यांचे म्हणणे। आनी फास्ट बॉलिंग घटमूट करपाक एखाद्या वेळा हाडचो पडटलो गोंया भायलो वेवसायीक खेळगडो, म्हणटा गोंयचो नवो कोच नुवान जयसा। खबर विस्तारान। सुलाभाट आक्षे मुळावे शाळेंत शिकपी एका चलयेच्या सादुरतायेक लागून हेर 3 चलयो गुंडांच्या तावडींतल्यान वाचल्यो। शुक्रारा सकाळी ही घडणूक घडली। तोंडाक कपडे बांदून आयिल्ल्या 5 तरणाट्यांनी चलयांक टॉयलेटीन बंद करून अत्याचार करपाचो यत्न केलो। मात एका सादूर चलयेन बोवाळ मारिल्ल्यान शिक्षक आनी लोक धांवून आयले तेन्ना त्या तरणाट्यांनी फुज्ज्यो काडल्यो। हे केसीची वास्को सारकीच गत अजून एकल्याकय धरप पुलिशेक शक्य जाल्लें ना। सुलाभाट आक्षेच्या सरकारी मुळाव्या शाळेंत शुक्रारा ही घडणूक घडली। मदले सुटयेन 3 चलयो टॉयलेटीन गेल्ल्यो तेन्ना थंय आशिल्ल्या 5 तरणाट्यांनी तांकां टॉयलेटीन बंद करून दवरपाचो यत्न केलो। भायर आशिल्ल्या एका चलयेन बोवाळ मारिल्ल्यान शिक्षक आनी हेर लोक थंय आयले। लोक येतात ते पळोवन त्या 5 तरणाट्यांनी फुज्ज्यो काडल्यो। ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी तोंडाक कपडे बांदिल्ले। 5 जाणांक कोण येयल्ले आनी तिका भुरगीं भितर गेल्ले, एक भुरगें भायर आसलें म्हाजी चूड, ताका हातीक धरले ताणें। हातीक धरले आनी तोंडाक गुड्डो मारलो। मागीर त्या संडासाक आपयल्यान ताका भितर घातले आनी ते गेले। त्या वेळार ते चेडवान मागीर बोवाळ केली आनी मागीर कोणें काडले खबर ना खेळ। हे घडणुके विशीं शिक्षकांक विचारले तेन्ना कांयच उलोवपाक ते तयार नासले। ह्या विशयाचेर कांय उलोवनाकात अश्यो वयल्यान सुचोवण्यो आसा अशें तांणी सांगलें। ही घडणूक घडून 24 वरां जाली तरी पुलिसांक कोणूच मेळूंक ना म्हूण पालक सामके बेजार जाल्यात। फाल्यां सगळे भोंवता, फाल्यां चवथीचे दीस आहा, भुरगीं भोंवता ते किडनॅप करूंक शकता। हेजेर जात तेणी इंचांनी हें करूंक जाय। आतां पळय जाल्यार झाडां बीन वाडलेलीं आनी आतां ती आतां मारपाक चालू केला। सरकारान तेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी तेका आतां ही यातना जाल्ली आसा। फाल्यां बरी जर आतां रेप आनी अशी घटना घडलेली जाल्यार कितें जातालें। ह्या तरणाट्यांनी हाफ पॅन्ट आनी टी शर्ट घातिल्ले अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा। Investigation going on. We have primarily suspected some local boy may be involved in this because of they were wearing the short pants and t-shirts. रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर। उत्तर गोंयच्यान काँग्रेसीचो लोकसभा उमेदवार म्हूण वेंचणूक लडोवपाची ऑफर विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणेन न्हयकारल्या। काँग्रेसीच्या दिल्लींतल्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी ताका ही ऑफर दिल्ली आनी गोंय काँग्रेसीच्या कांय फुडाऱ्यांनी ताका तेंको दिल्लो, पूण काँग्रेसीचो ज्येश्ठ फुडारी प्रताप सिंह राणेन ऑफर स्विकारूं ना। तो म्हणटा सध्या गोंय सोडून दिल्ली वचपाचें ना। लोकसभा वेंचणुके वेळार काँग्रेसीच्या तिकेटीर उत्तर गोंयच्यान वेंचणूक लडोवंक कितलेशेच जाण इत्सूक आसात। पक्ष श्रेश्ठीन काँग्रेसीच्या सगळ्यांत ज्येश्ठ फुडाऱ्याक वेंचणूक लडोवपाची ऑफर दिली, पूण ताणें ऑफर न्हयकारली। हे विशीं प्रुडंटान प्रताप सिंग राणेक विचारले तेन्ना ताणें अशें सांगलें, हय, उत्तर गोंयच्यान वेंचणूक लडोवंक म्हाका ऑफर आसली, पूण म्हाका इत्सा ना। म्हाका गोंयच्या राजकारणान उरिल्लो कार्यकाळ काडूंक जाय। सध्या लोकसभा जे तरेन चलता तें पळयल्यार आपूण थंय फिट जावचो ना। वेंचणुके खातीर कितलेशेच जाण इत्सूक आसा, तांकां संद मेळुनी। राजकीय करियरा संबंधी रिस्क घेवपाक सध्या काँग्रेसीचो हो ज्येष्ठ राजकारणी तयार ना अशें ताचे लागींचे उलोवन दाखयतात। ही ऑफर न्हयकारपा फाटलीं कांय कारणां सुत्रांनी सांगली। गोंयचे सगळे काँग्रेस फुडारी पुरायपणान ताका तेंको दितले काय ना ताचेर राणेक दुबाव आसा।
राजकारणात खूप ज्येष्ठ आशिल्ल्यान फकत खासदार म्हूण केंद्रांत वचप ताका परवडना. लोकसभा वेंचणुकेंत हारल्यार सेगीत वेंचणूक जिखपाचो ताचो रिकॉर्ड वतलो. राज्य वेंचणुकेंत ताची सुवात निश्चित आशिल्ल्यान ताका रिस्क घेवपाची ना. जितेंद्र देशप्रभू, रमाकांत खलप सारकिल्या काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी उत्तर गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची इत्सा व्यक्त केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसीची उत्तर गोंय सिटीचेर नजर आसा. काँग्रेसी वांगडा युती कायम दवरून उत्तर गोंयचे सीट मेळोवपाचो राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो यत्न चल्ला. दुसरे वटयां विष्णू वाघाक दुसऱ्या पक्षांकडल्यान लोकसभा वेंचणुकेच्यो ऑफरी येतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लुसोफोनिया खेळांचो फुडार आता एकोलॉपच्या हातांत आसा. गोंय ऑलिंपीक संघटनेचो महासचिव म्हणटा भारत आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपीक समिती खाला लुसोफोनिया खेळांत वांटेकार जावंक शकता. मात साधन सुविधा उबारपाक कळाव जाल्ल्यान लुसोफोनिया खेळ घडये थारायल्ल्या वेळार सुरू जावचे नात. लुसोफोनिया खेळा सर्त 2 नोव्हेंबराक थारिल्ल्यान राज्य सरकार साधन सुविधा उबारपाक सामकें नेटान वावुरपाक लागला. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीन भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचेर बंदी घाल्या. ताका लागून 2013 वर्साच्या लुसोफोनिया खेळांत भारत वांटेकार जावपाचेर दुबाव आसा. लुसोफोनिया खेळा सर्तीन भारत तिरंग्या खाला वांटो घेवंक शकना. हे परिस्थितीन आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती खाला सर्तीन वचप वा ना हे एकोलॉप आनी आयओए थारायतले. एकोलॉपान जर निर्णय घेतलो की भारत देशाक बॅन आशिल्ल्या कारणान खेळ जातना अबाउट इंडियन इंटरनॅशनल ऑलिंपिक कमिटीच्या बावट्याचेर खेळयतले असो जर तांच्यांनी निर्णय घेतलो आणि आम्ही जर मानून घेतले, आमच्यांनी मानून घेवंक जाय न्ही, तांच्यांनी एका सायडीसून जायना ते जर जाले जाल्यार मागीर संभावना जावंक शकता तूं म्हणटा ते की भारत देशाचो तिरंग नासतना जशें आतां पयर नॅन्जिंगाक एशियन गेम जाले पळय चायना, थंय आमचे भारत देशाचे सगळे इंटरनॅशनल ऑलिंपिक कमिटीचे बावट्याचेर खेळ्यात सगळे. लुसोफोनिया खेळ रद्द जावचे ना, पूण साधन सुविधांक लागून सर्तीक कळाव जाव येता. सर्तीक सुमार 2 म्हयन्याचोच वेळ उरिल्ल्यान राज्य सरकार पुराय नेट लावन साधन सुविधा उबारपाचो यत्न करता. गेम कॅन्सल जावपाची शक्यताच ना. कशें कॅन्सल जातल्यो गेम? गेम कॅन्सल करपाचो अधिकार कोणाकूच ना, एकोलॉपाकूय ना. कळ्ळें तुका? कॅन्सल हो प्रश्नूच ना. पूण डिले जावं शकता. डिले आतां हांव आयचे दिसा सांगू शकना. जे पर्यंत आमकां सरकार सांगिना की बाबा इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन पूर्ण तयारी जावचे ना त्या वेळा पर्यंत हांव सांगू शकना. पण कदाचित तशें जालें, संभावना तशी आसा जाल्यार जावंक शकता. डिले पोस्टपोन जावंक शकता. हय जावंक शकता. हय. सुटके झुजाऱ्यांनी लुसोफोनिया खेळाचेर हाचे पयलींच खर विरोध उक्तायला. विष्णू वाघ सारकेल्या आमदारांनी हे सर्तीक विरोध केला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.